बागेवन कोलकाताचे तेरेजा आपलो दिसपटो वावर मागण्या विरेत सुरू करून आसली. बोगेपणान ती सोकाची पवित्र संस्काराची वेळ सारताली. जेन्ना हे मागणें आनी ही बोजवण म्हज्या त्रिएका देवाची हांव चालूच दवरतां तेन्ना तीच एक जिवी गोवाय जाता. आनी ही गोवायकी गरज ना हांवें बोब मारून परगटूंक, पूण म्हज्याच कुटुंबान, समुदायान, फिरगोजेन आनी समाजान दिवंक गरजेची. म्हजो स्वभाव, म्हजी चाल, उतरां, वोगेपण जायते पावटी अदीक पोदवेन आनी जिवाडपणान जावंक पावता आनी खासगी जिवीत समुदायान मागण्यांक आदार जाता. समुदायीक मागणें म्हणल्यार न्हूच एक लोकांची जमात वो एक बेसचो मेळावो, पूण हाचे वन अदीक व्हडतें म्हणल्यार मोगाचो आनी मागण्याचो एकचार. समुदाय म्हणल्यार दुसऱ्याच्या सुखा दुखान वांटो घेतात आनी एकामेकाच्या हुस्क्यान जियेतात. एकामेकाक सजमून घेवन हुस्को आनी दोयाळ मोवाळ जातात. बोगसून आनी बोगसणे मागून जियेतात. एकामेका सोबे समजिकायेन आनी उत्तेजन दिवन शिकयतात. हे खासगी आनी समुदायाचे मागणे चालू उरतले जाल्यार आमी समुदायाच्या मेळावे अखंड आनी जिवाड दवरूंक वावरूंक जाय. कित्याक ना तर आमचे खासगी मागण्यांक मोल वो अर्थूच आसचो ना. समुदायान मागणे जायते आसात. तातलें एक व्हडलें आनी उत्तम मागणें म्हणल्यार मिसाचें बलिदान. मिसाचें बलिदान एक समुदायाचो संस्कार. जुंय समुदाय येवन सांगाता, समोरपता आनी एकचार जेजूची गुरदाट कूड बांदता. मिसाचें बलिदान एक पवित्र संस्कार जंय आमी नीज एकचार बांदता. न्हूच मिसान वांटो घेवन फकत कुमन्यांव घेवंक, पूण एकामेका पासत हुस्क्यान आमी मागता. मिसान देवाचें उतर आयकून आनी नियाडून जेजूची कूड शेवून एकामेकाच्या सुखा दुखान खोंती हुस्के काडून गरजांक आनी पिडे खातीर आमी दिसपोटी मागता. आमकां मिसान देवाचें उतर संस्कारान वसूंक, आपल्या मोगाक आनी उतराक गोवायकी दिवंक एक व्हड आव्हान दिता. हांवें म्हज्या समुदायाचो हुस्को घेवन जेजूची कुर्दाट कूड बांदूंक वावरूंक गरज आसा. एक ल्हानसो नामुणो. जेन्ना एक ल्हान कांटो म्हज्या पांयांक तोपता तेन्ना आख्खी म्हजी कुडीक दूख जाता. रोखडेंच म्हज्या मनांत हो संदेश वेता. म्हजें काळीज धडधडटा. उपरांत म्हजे कुडीचो हात तो कांटो तोपलोलो सांद्याशी पावता. तो कांटो काडूंक हे हातान म्हणूंक जातालें म्हाका कित्याक पडलां. तो पांयाचो प्रश्न. ते आख्खे कुडीन त्या हाताक त्या पांयांक तोपलोलो कांटो काडून आदार दिलो. देखून पांयाची दूख ल्हव जाली. पांयांक शांती मेळ्ळी. तेच भाशेन भयणी भावांनो, म्हजें खासगी जिवीत मागण्यांतल्यान वाडत वेता जाल्यार म्हाका दुसऱ्याचें चिंतूंक आनी आदाराक पावूंक अदीक सोंपें जातलें. ही जावन आसा वयली मुळावी वाट समुदायान मागण्यांतल्यान जेजूक गोवायकी दिवंक. आमच्या धर्म प्रांतांत जायते गोवाय दिवपाचे प्रयत्न चालूच आसात आनी अदीक नेट्टान पवित्र सभेन दिसून येतात. ते आमी ह्या हालींच्या वर्सांनी आनी खेरीत भाशेन ह्या कोविड-19 पॅन्डेमीक म्हयन्यांनी आमी अणभवलां. आमच्या सेवाधर्मी खात्यान जायतो आदार आमच्या भावार्थ्यांक फावो केल्लो आसा. जावं सेवाधर्म, मागण्याच्यो रिती, तेरसाची मागणी भावार्थ्यांक धाडून तांचे खासगी आनी समुदायीक जिवीत अखंड करूंक. दुबावच ना. आमच्या धर्म प्रांतान तशेंच जायतीं खातीं, संस्था आनी हेर मागण्याचे जोमी आसात. आमची CCR TV जावं मागण्याच्या जिवितांतल्यान आत्मीक जिवीत आमचें वाडयता. जावं ते कॅरिझमॅटीक आनी रितीरां दिवन आमचें जिवीत बापाक उबारूंक आदार जाता. ते आमी सगळीं मानून घेता. तें चालूच आसूंक ही आमची मागणी. रेस्पेतान आनी माणसुगेन केल्ले मागणे आमकां देवा मुखार अदीक लागीं हाडटा.
ह्या मागण्यांतल्यान देवाक आमी खोल अनुभवता आनी आमचें जिवीत नवसरता. हे वरवीं आमचे सरभोंवती आसतल्यांक आमी जिखून घेता. तरेकवार वाटो आसात. देवाच्या उल्याक आमी जबाब दिवन खासगी मागण्यांत वाडूंक जाता. पयलीं खातीर देवाचे आमंत्रणांक मारये भाशेन ताका भोगूंक आनी अणभवूंक आनी ल्हानविकायेन आमचो जबाब दिवंक. देवाचें उतर वाचूंक, आपल्या खासगी कुटुंबान एक बायबल रिडींग प्लॅन तयार करूंक आनी दिसपट्टी तें उतर वाचूंक. दिसपट्टी पवित्र पुस्तकांतलें 91 स्तोत्र वाचूंक आनी नियाडूंक. कुटुंबान जेन्ना आमी सांगाता मेळटा तेन्ना तेरसाचे मागणी करूंक. वेळ काडून दिसपट्टी थोडोसो वेळ देवा सुरशी आमी ओगेपणान सारूंक. जेजूच्या हेर घोडिताचेर वोपारींचेर आमी नियाळ करूंक आनी आमच्या खासगी जिविताक आयिल्ल्या आव्हानांक फुडो करूंक गोठाय घेवंक. सुरवातेक सगळी आमी गीत घेवया. 826 पेज नंबर 13. 826 पेज नंबर 13. सगळी आमी एकठांय जावया, सगळी आमी लागीं सोरया, दोरया देवा वाखाणुया, आणून आमचो ताका जोया. दारोडाक तूं कडक दवरिया, जिविताक तूं सोडूं दवरिया, आमकां भुरग्यांक तूं वाडटा तुज्या राजान दवरून घालून. दारोडाक तूं कडक दवरिया, जिविताक तूं सोडूं दवरिया, आमकां भुरग्यांक तूं वाडटा तुज्या राजान दवरून घालून. सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां देव आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आमी दोनीन ते सांव पासत मागता. लिबेरेता बारेटो हिच्या म्हयन्याचो उगडास करून तिचे पासत आमी मागुया. तिच्या घोराबेचेरूय देवाचो आशिर्वाद आनी शांती मागुया. तशेंच दुसरें ते सांव टोनी मास्करनेस हाच्या ओत्म्या पासत आमी भेटयता. देवान ताकाय सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात जुआना मिस्किता आनी एंटनी फेर्नांडीस, तांचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज आमचे फिरगोजेक एक दुखीची खबर, आमचो भाव आगुस्तीन जो कोविड-19 एपिडेचेर बरेंच झुजलो, आयज सकाळी तो भायर पडला. किरीत भाशेन ताची पासत आनी ताच्या घोराब्या पासतूय आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळे आसूं. तुमचे सवय आसूं. मोगार बाबा भयणीनो, आज जेजू आमकां बाबार्थाची मनशां जावंक आपयता. आमच्या जिवितान आमचें खोटेपण सोडून आमी उदीक आनी उदीक नवसरलेलीं मनशां ह्या संवसारांत जावंक आनी आमकां मेळटा तें देवाच्या उतरा प्रमाणे उदीक आमचें खासगी जिवीत आमी नव सरून जिवंक आमकां ह्या मिसांत खतखत्यान त्याच देवा बापाची कृपा आनी बोळ मागून घेवया. आनी पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन हे मिसाचे भेटेंत आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पुगयतात देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून दोळान विचारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध,
हो म्हजो उपरात, हो म्हजो बोड उपरात. ह्या पासत भाग्यो सदांच वारमरी सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, वाट चुकतल्यांक तुज्या स्वताचो सुवार तूं दाखय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालीन क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ तीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासवत चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जोतामाक ओजियासाच्या पुताक आकास म्हणलोलो एक पूत आसलो. हो जुदाचेर राजवट चलयतालो. तेन्ना राजोन आरामाचो राजा ताचेर आक्रमण करूंक जेरुजाल्याक गेलो. राजोनान आपणा बाराबर रेमालियाच्या पुताक पेकाक इस्रायलाच्या राजाक व्हेलो, पूण तांच्यान तें जिखून घेवंक जालें ना. दाविदाच्या घोराण्याक हो निरोप पावलो. आरामान एफ्रायमांत भितर सरून आपली फौज मांडल्या. रानांत झाडां वाऱ्यांत हालतात ते भाशेन राजाचें काळीज आनी परजेचीं काळजां हालोंक लागलीं. सर्वेस्परान इसायासाक म्हणलें, शेयार जाशूब तुज्या पुताक घेवन वयल्या तोड्याच्या पाटाच्या तोंकार बोडवणाराच्या शेताच्या रस्त्याशी आकाजाक मेळूंक वच आनी ताका सांग, चोत्राय दवर, थंड राव आनी भिवूं नाका, तुजें काळीज गोट दवर. ह्या 2 लांकडां कुडक्यां पासत दुवरत्या इंगड्या पासत भिवूं नाका. आराम आनी एफ्रायम आनी रेमालियाचो पूत तुजो नाश करूंक कोलपतात म्हूण तूं आकांतूं नाका. ते अशें म्हणटात, जुदाचेर धाड घालून ताका बेगडावया आनी ताका आमच्या ताब्यांत करुया. थंय ताबिलाच्या पुताक राजा कसो दवरुया. तर सर्वेस्पोर देव अशें सांगता, हें अशें जावचें ना, तें घडचें ना. कित्याक आरामाची राजधानी दामास्क आनी दामास्काचो अधिपती राजोन, एफ्रायमाची राजधानी सामारियाचो अधिपती रेमालियाचो पूत. आनीक 6 वा 5 वर्सांनी एफ्रायमाचो बोंग जावन ती परजा आनीक उरची ना. पूण तुमी म्हजें सत मानिनात जाशात जाल्यार तुमी उरचींच नात. देवाचें उतर हें. देवाचें वड कर. आमचो जबाब जावं दी. आपलें शार सदांकाल देव राखून दवरता. परतून म्हणया, आपलें शार सदांकाल देव राखून दवरता. आमच्या देवाच्या शारांत ताका मान फावो कितलो. ताचो पवित्र पर्वत आपली सुंदर तोकशी वयर काडून दाखयता. आख्खे प्रितुमेचो आनंद. जबाब, आपलें शार सदांकाल देव राखून दवरता. सियोन पर्वत उत्तरेचो खरो दोंगर, वर्त्या राजाचें शार. हांगा ताच्या निवासां खोटां मदें आपुणूच ताचो गोट किल्लो म्हूण देवान दाखोवन दिलें. जबाब,
आपले शार सदांकाल देव राखून दवरता. सगळे राजा कूट करून एकठांय जाले, एकामेकाक हात दिवन मुखार सरले. देखना फुडें ते थोटाक जाले, घाबरून कापून पळून गेले. जबाब: आपले शार सदांकाल देव राखून दवरता. थंय राजांचेर आयलो धडधडो, बाळोंतेरांच्या वळवळ्यान सारको, जसो उदेंतीचो वारो झोडपो नाश करता तारशीसाचे तारवांचो. जबाब: आपले शार सदांकाल देव राखून दवरता. उद्गार: Sorvesporak sui, sui sorvesporak sui, sui, sui sorvesporak sui, sui sorvesporak sui, sui. आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. Sui sorvesporak sui, sui sorvesporak sui, sui, sui sorvesporak sui, sui sorvesporak sui, sui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणी जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जुय जुय आपली ओगणी विस्मितां केल्ली त्या नोकरांक ताणें जिवीत बदल्लें ना देखून जेसू अशें तोंडार मारूंक लागलो. कोरासीन तुजें कोटा, बेतसायदा तुजें कोटा. तर तुमचे मोदें केल्ली विस्मितां तीर आनी सिदोन नोगरांनी केल्ली जाल्यार केदना ती कांबड्याचो साकोटो आनी गोबोर घालून प्राचीत करतुनी आसली. हांव तुमकां खरेंच सांगता, जोडटेच्या दिसा तीर आनी सिदोनाक तुमची इतली खोराय जावची ना. आनी तूं काफारनांव, वयर स्वर्गा पर्यंत पावतले म्हूण रावताय कितें? तूं सोकला हेमकोणान शेवटतले, कित्याक तुजें सवें केल्ल्यान ती विस्मितां सोदोमांत केल्ली जाल्यार आज पर्यंत तें उबें उरतलें आसलें. हांव तुमकां खरेंच सांगता, जोडटेच्या दिसा सोदोमाच्या गांवांक तुजी इतली खोराय आसची ना. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आज जेसू किरीत भाशेन आमकां बोरवंशाची आनी बाबार्थ्याची मनशां जावंक आपयता. तीर आनी सिदोन आमी जाणां कितले फावटी जेसू आपले भाशण, आपली विस्मितां, आपले बरें प्रवचन ह्या लोकांक करता. बेतसायदा आनी कोरासीन ह्या लोकां मदें आपली विस्मितां करता. पूण हो लोक आपलें जिवीत नवसरूंक ती विसरतात. आपल्या जिवितांत जेजूची उगडीच दुसरी तांकां आश आसता. ताणें उदीक आनी उदीक आपल्या जिवितांत विस्मितां केल्ली. एक मनीस जो आपल्या जिवितांत तांकां दीस रात विस्मितां करून दिता, एक मॅजिशियन, तसलो तांकां मनीस जाय आसलो. तांकां मनीस देवाचें उतर सांगता तसलो नाका आसलो. आनी हाका लागून जेसू तांचेर तिडटा आनी म्हणटा, तुमचें कोटा कोरासीन तुजें कोटा, बेतसायदा तुजें कोटा. कित्याक तुमचे मदें हांवें केल्ली विस्मितां, तुमचे मदें हांवें केल्लें प्रवचन जर हांवें सिदोन आनी तीर ह्या तो शारांत केल्लें आज पर्यंत सोदोम आनी गोमोरा ह्या देशांत तर केल्ली जाल्यार ती आज उबी आसतली आसली. कित्याक काय अशें सांगता जेसू? कित्याक जेन्ना इसायस प्रवाद्यान तांकां सांगलें सोदोम आनी गोमोराक तुमच्यो वाटो बदलात, तेन्ना तांणी आयकलें ना. आनी हाका लागून ही दोनी शारां नाश्ट जावन ती सगळीं ह्या संवसारांत ती नाच जाली. हाका लागून जेसू शिडकावणी दिता बेतसायदाक आनी कोरासीनाक, तुमच्यो वाटो बदलात.
नवसुलली मनशां जायात परतून देवाशी येयात. काफरनांव ह्यो वेपार धंद्याचो एक व्हडलो शार आसलो आनी हांगासरलो लोक आपणाकूच आस्तीक म्हूण समजतालो देखून देवाचेर बाबाट धरूंक देवाचेर विस्वास धरूंक आपलें जिवीत बदलूंक ते फाटीं सरताले. हाका लागून काफरनांव हांकां शिडकावन जेजू म्हणटा, तुमी तुमकां व्हडले मनीस म्हूण समजो नाकात, कित्याक तुमचे परस सोदोमाक उदीक ह्या जिवितान वो ह्या संवसारान तांकां उदीक सोडवण आसतली. कित्याक जरी तर आज पर्यंत सोदोम आसलेलें जाल्यार तुजे परस तें शार उदीक पसरतलें आसलें, उदीक तुमचे परस तें उदीक ह्या संवसारांत फांकारतलें आसलें. बाबा भयणीनो, जायते फावटी आमकां देव आपल्या उतरा वरवीं शिडकायता. जायते फावटी देव आमकां बरी कोरण्यो करूंक आपल्या प्रवचनांत जावं आपल्या दिसपोट्या घडण्यांनी ह्या संवसारांत जातात तांचे वरवीं आमचें जिवीत नवसरूंक आपयता. आमी कशें ह्या जिविताक मानून घेता, कशें घडये देवाचें उतर आमच्या जिवितान आमी घेता तें आमकां विचार करुया. खरेंच देवाचें उतर आमच्या जिवितान येता तेन्ना नवसुलली मनशां जावंक आमी वावुरता. हें देवाचें उतर आमी आपणायता, ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक आमी वावुरता जाल्यार आमकां विचार करुया. करिना जाल्यार आज परतून जेजू आमकां उगडास करता. आमचें जिवीत नवसुललें जावं, आमचें जिवीत भावार्थान ताचेर आमी मानून घेवंक, आमचें जिवीत देवाचे भुरग्याचें जिवीत कशें आमी परतून एकदां जिवंक आमकां तवलो मारता. तर आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना उदीक आनी उदीक नवसुलली मनशां जावं, न्हय सोदोम आनी गोमोरा भाशेन आमची खास जावं, पूण आमी उदीक आनी उदीक देवाक मानता तसली पोरसां जावन आमच्या जिवितान नवसुर्णी हाडून देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जिवंक ह्या मिसांत आमकां खतखत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. भिटोने वेडार गीत घेवया C26 पेज नंबर 39. C26 पेज नंबर 39. मोशा बाबा भयणीनो, हे मोशा आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र विचारदावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सोबेच्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिसगाल आनी आमची पवित्रताय वाडूंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोसवण करून दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सूर काड्यांचो ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरुमताव जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवनपण पुरगुडटाव. तीर बरवशान ताच्या मैमिमोत येण्याक कोंत्रेकताव. देखून आतां देवदूतां आनी भोक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा
खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कुश्ट मरून सुसूंक विचादी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा खुराक. भावार्थाचो गुटपोर गोटुया. सुम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी एकाचीतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसू, आमी तुजे मरण घोटला. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमोगांत वाडूय. सर्वेस्परा तुजे चाकोरनीक लिबेरेताची काकूत कर. तिका ह्या संवसारांतली 1 म्हयनो फाटीं तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशेंच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. किरीत भाशेन आज आमचो भाव सोंपला ताचे खातीर आमी मागुया. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तां तुजें पुरझुरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आज लग्नाचो दीस समरूम आमच्या भावा भयणाक आनी जाणें मागूंक लायला तांचे खातीर आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बागेवन सुसे बागेवन दवरता आनी सूर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा, सूर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सुरवंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आड्याक आमी बरोवशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजूच चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवय आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमची काबूर कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमची काबूर कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेरी वस्त जेसो आमचे जिवीत नवसरून ताच्या उतरा प्रमाणे जिवंक आमकां आपयता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्या खातीर मागणें मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पयस संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूवन हांव सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवं म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका तुका हांव संस्कारांत घेवं संस्कारान घेवंक शकना म्हणटो शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समज आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं म्हाका नाका. दिवं नाका. आमेन. आमेन. कुमन्या वेळार गीत घेवया D26 पेज नंबर 61. प्रार्थुया. सुर्गींच्या बापा, जेजूच्या कुळी रोगताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. हे पवित्र रितीन परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर ओदीक ओदीक वाडूं हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. तुमच्या भाव भयणीनो, जशें सुरवातेक कळयलां आमचो भाव आगोस्तीन ह्या पिडेचेर आपलें झूज मांडून आयज सोंपून गेला. ताचे पासत आमी कितें भाशेन मागुया. फाल्यां ताचे पासत आमी मिसाची भेट भेटयतले. घडये आतां आमकां जायत्या जाणांक प्रश्न पडटलो, आतां आमचो भाव भायर पडला, आतां प्रोसिजर कितें? बरे भशेन आयकून घेयात. जरी तर आमचे मदलो कोणूय सोंपून गेलो हे पिडेन जाल्यार पयलीं कलेक्टराक कळोवचें पडटा. हॉस्पिटलाची सर्टिफिकेट जाय. कलेक्टर मागीर कलेक्टर्स ऑफीस आमकां आख्खे SOPs जे आसात ते सांबाळपाक आनीक इंतेर करपाक परमिशन दितलो. वेळ केन्ना कशे भाशेन तांचो आख्खो प्रोसिजर जाता तें तांचेर दवरलेलें आसा. आनी त्या प्रमाणे आमी आमचे सिमितेरीन ताका निमणी विदायी करतले.
पूण ही निमणी विदाई करपाक कोणेंच येवचें न्हय. आमी तांचे पासत मागुया. गोराब्याची वांगडी पासून जीं कोण बरीं आसात, म्हणजे जीं कोण हेल्दी आसात तांणीच येवचीं, फकत फामिलीचे वांगड्यांनी. जरी तर कोण बरीं नात, वाल्नरेबल आसात, जाल्यार तांणी घराच रावचें. म्हणटूच आमच्या भावाची कूड आमी डायरेक्टली सिमितेरीन हाडटल्या आनीक सिमितेर तशेंच फोंड सॅनिटायज करतल्या आनी मागणें करतल्या. आनीक फाल्यांच्या दिसाक आमी ताचे पासत मिसाची भेट भेटयतल्या. हें मातशें मतीन दवरचें. आनीक आमी उत्सांबळ जावपाची गरज ना, भिवपाची बीन गरज ना, पूण जी काळजी आमी घेवपाक जाय ती सगळी घेवया. आमच्या गांवांत आतां वायरस ऑलरेडी पावलेलो आसा, म्हणटच सगळ्यांनी आपली इम्युनिटी बरे भशेन स्ट्रॉंग करचे पासत ज्यो ज्यो वस्तू करूंक जाय. भोव करून आमी आमचे जेवणा खाणाचें आनी आमी जें कितें पियेता ताचे विशीं चोत्राय धरची आनी एकामेकाक आमी आदार दिवचे पासत जाता ते भाशेन एकामेका लागीं पयस रावया ह्या दिसांनी. कित्याक आमकां खबर ना कोणाक वायरस लागला, कोणाक वायरस लागूंक ना. ह्या पासत चतूर रावप चड बरें, त्याहून आमी मागीर रडटा ते पावटी. म्हणटच बेटर टू बी कॉशियस दॅन सॉरी. जाल्यार आमी सगळीं जी काळजी घेवपाक जाय ती घेवया. आमचें मागणें देवाक उबारुया आनीक आमकां सगल्यांक तातूंतली निवार म्हूण आनी आमी आमकांच सांबाळूंक आमकां आदार दी म्हूण मागुया. सर पदवेदार आनी काकलुत्सारा देवा, सर पदवीदार आणि काकूसारा देवा, तुज्या आखे रचनेचो जाके रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. प्रेमीत मोग करताय. संवसारभर संसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टवतल्या पासत कष्टतल्यापासून तुका आमी तुका आम्ही प्रार्थना उबारता. प्रार्थना उबारता. ती कोनवाळा येन कोणाला आयकून घे. ऐकून घे. यावचीच सुरू जाल्ली याची सुरू झाली पेस्त पिडा बेस्ट पिढा नियंत्रणा खाली येवंक नियंत्रणाखाली हे पिडेक लागून पिढेक लागून दोगदवतल्यांक दवदवतल्या बेगीनूच इलाज तांच्या कुटुंबांक त्यांच्या कुटुंबात फावो ती बळ शक्ती पावती बळ शक्ती मेळचे खातीर मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आदार मागून आमी तुजे सुरशी तुझे सुशी येता. येता. हे पिडेचेर पिढेचे अभ्यास करतल्या अभ्यास करतल्या विज्ञाना विज्ञाना एक गुणादीक वासीन गुणादिवासी बेगीनूच सोदून काडून सोदून काढून आदार दी म्हूण आदार दी म्हूण तुजे लागीं तुजे लागीं आमी आम्ही मागता. मागता. आमच्या सरकाराक आमच्या सरकाराक भोव करून भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक भलायकी परजेच्या बरेपणा खातीर गरजेच्या बऱ्यापणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक पावती पावला मारून तुजे जाणवायेन तुझे जाणवाय उजवाडाय. उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमेन. खेरीत भाशेन आमी मागुया डॉक्टर एडविन गोम्स, जाणें इतल्या जाणांक आमच्या गोंयांत रिकवरी मेळपाक आदार केल्लो. आतां डॉक्टर एडविनूच पॉझिटीव जाल्लो आसा, ताचे पासत मागुया तो बेगीन बरो जावपाक. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं तुमचे सवय आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. उचून याद आमच्या जिवितांत नवसुर्ने हाडूंक दिसपोटी वावरूंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उलोवकार. शेवटा गीत घेवया F20 पेज नंबर 95 F20. संसार सोपोऱ्यान तुमचे सांगाती हांव आसा. संसार सोपोऱ्यान तुमचे सांगाती हांव आसा. बाबान म्हाका धाडला तो सोस तुमकां धाडटा. होली